आमकां हांगासर रोडाचेर धड कोसळ्ळ्या म्हणून कॉल आयलें आनी रोखडेच आमी मागीर टर्न करून हांगा पळय जाल्यार फूल रोड हांगासर ब्लॉक जाल्लो. म्हणटकच येवन आमी पयलीं झाडांची आशिल्ली ती कट करपाक स्टार्ट केली आनी ताच्या उपरांत रोखडीच आमी JCB मागयली आनी JCB घेवन आतां ही सायड जी आसा ती क्लियर करप चालू आसा. रोड क्लियर करप एक सायडीन आतां रोड क्लियर जायत आसा पूण मोठे मोठे तळप आशिल्ल्या कारणान JCB बगर आनी कांय करपाक मेळना. सो JCB हेल्प घेवन आमी आतां रोड क्लियर करप चालू आसा. ओके सर, आनी लँडस्लायड जावपाची कितें शक्यता आसा हांगासर? हय, ना म्हटल्यार थंयसर गाडी तेंकोन दवरपाक मेळना कित्याक आतांच आमी फुड्यान आसतना आतां आनीक फातर 2-3 मोठे फातर कोसळ्ळे. आनी ट्राफीक कितें डायवर्ट केला? दोन सायडीनी ट्राफीक आमी डायवर्ट केल्लो आसा. ट्राफीक हांगासर ट्राफीक इंचार्ज येवन गेल्लो आसा आनी तांणी दोन सायडीनी ट्राफीक आसा ते डायवर्ट केल्ले आसा. कंप्लीट ट्राफीक हांगासर आतां सद्या ब्लॉक आसा. सर कितलो वेळ वयतलो आनीक तुमचो अंदाज हे क्लियर जावपाक? ना म्हटल्यार आनीक 1 ते 2 वरां हांगा बसूं येता. अदमास कळना पयलींच जो काम चालू आसा चड करून 1 वरा भितरच हांव येता. ओके.